जेजू लोकां लागीं उलयतना चडसो वपारी सांगतालो आनी तांतल्यान तांकां तो शिकयतालो, कित्याक जो लोक ताचे लागीं येतालो तो सादो लोक तांकां शिकप ना म्हण अश्यो वपारी त्यो काणयो त्यो सांगतच लोकांक थोडी तरी शिकोवण समजताली. आयच्या वांजेलांत एक वाक्य आसा, जेजू म्हणटा, जाका चड दिलां ताका आनिकूय चड देव दितलो आनी ताचें माप भरोवन वतलें, आनी कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसा तें सयत देव काडून घेतलो. विचित्र न्ही? आसलोल्याक आनी कित्याक जाय, आनी कोणा कडेन ना ताचे कडेन आसलें कित्याक काडून घेवंक जाय? हें चिंतप आमचें. देवाची मांडावळ, देवाची चिंतप वेगळेंच. कोणाक देव कृपा दिता आनी जो कोण त्या कृपेक पाळो दिता ताका देव आनी चड दिता, आनी कोण पाळो दिना ताचे कडेन आसलेंय देव काडून घेता. हाका जबाबदार कोण? देव न्हय, आमी. आनी जेजून सांगलीं उतरां मोजेसाच्या जिवितांत आनी सांत इनासाच्या जिवितांत आमकां दिसून येतात.